विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीतून प्रसार जावचे जागृत जगत शंकलाचे आप्त सलहा उपाख्यानाचे सर्व वीक्षकांक मेगेले नमस्कार। एक सुदृढ सशक्त जावन आशिल्ले एक समाज निर्माण जावक जाल्यारी तांतूल जनांक आरोग्य आणि विशेष जावन मनशांतीचे मस्त अगत्य आसा। आयचे धांवडीबलीचे जिवनांतू आमगेले विद्याभ्यास करतले तरणाटे लोक वार्डिके वाडिले चेल्लो चेल्ली आनी बामण बायलां आनी विशेष जावन मेनोपास स्टेजार आसचे दादले मनशांनी बायल मनशांक आनी विशेष मालगड मनशांक आजी नाना नमने समस्ये आमी येवचे पळयता आसाची। आनी मुख्य विचार कसलो म्हळ्यार तांकां हे समस्ये आस म्हूण सांगून प्रारंभार कळनाशी राबिले मस्त स्टेज दांटून जातरी तांकां मेडिकेशन आनी आस्पत्रेंत तांकां ट्रिटमेंट दिवता जाल्यार परिस्थिती येवन पाविले आमी पळयता आसाची। बहुश एक कूड कुटुंब व्यवस्था जॉयंट फॅमिली व्यवस्थेचे एक अंत्य जाल्ले आनी न्यूक्लियर फॅमिलीचे एक उपजेन आयिल्ले हें पुराय बहुश हाका प्रमुख कारण आसा। पुरो फुडें पुराय आजो बापामा मामामा माव पाची बाप्पा मांतू होडण्णा सानण्णा असल पुराय आमी संबंध पळयता आशिल्लेची। हे सान्न कुटुंब जाल्ले निमित्ती आजी एक तांगेले समस्ये कोणा लागीं सांगू जायनातील नमनेचे आजी कौटुंबिक व्यवस्थेंतू आमी येवन पाविल आसाची। एक ग्याद्यस कसल म्हळ्यार नांगटान जावचे कामाक कुराडी काण घेतले म्हूण सांगताची। समाजांतू आमगेले मस्त लोक कसलकी एक सेव जावका आमगेले निमित्ती समाजाक म्हूण आश पावतले आसाची। हाका आमी एक विश्व कोंकणी केंद्राचे समहित कार्यक्रमाचे आशया प्रकार आजी फ्रीलॅन्स जावन काम करचे वॉलंटियर सांगेले मस्त अगत्य दिसता आसा। ते तिकून हे कार्यक्रमाक ट्रेनिंग मेंटरशीप दिवन वॉलंटियर्सांक ट्रेन करचे कार्यक्रम विश्व कोंकणी केंद्र आनी येवचे दिसांतू मांडून घेवन येता आसा। स्क्रीनार येवचे व्हॉट्सअप नंबराक आप्त सलहा म्हूण सांगून तुमी मेसेज पेटयल्यार आमी तुमकां संपर्क करताची आनी विश्व कोंकणी केंद्रांतू हे आप्त सलहा कार्यक्रमाक मेंटरशीप घेवन ट्रेनर्स येवन पावताची। तांगेल मुखांतर आमी हे समाजांतू व्हड मट्टाक वॉलंटियर्सां ट्रेन करून समाजांतू असल एक अनिश्ट मुखावयल्या दिसांतू उणी जावच्याक आमी सर्व प्रयत्न करया। देव सगळ्यांक बरें करूं। नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे। विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जावचे जागृत जगत हाचे विशेष कार्यावळीक तुमकां सर्वांक स्वागत। फुडली दोन्ही उपाख्यानांतू तुम्ही कसं पळयलें म्हळ्यार आप्त सलहा म्हळ्यार कसलें, हाचे महत्व कसलें, कोण घेव येता, केदन घेवका आनी कसलें ताजे अगत्य कितलें आसा, कोणा पुरो ताजे एक अवकाश घेवका तांणी म्हूण पळयलें। आजी हाजे मुखावेल माहिती दिताची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट एंड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी। डॉक्टर ममा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत। नमस्कार डॉक्टर ममा, फुडली दोन उपाख्यानांतू आमी पळयले आज आमी तिन्नी उपाख्यानां पावल्यांची आप्त समालोचनाचे या काउन्सिलिंगाचे हांतू तुम्ही फुडली भागांत कसं सांगली म्हळ्यार मानसिक प्रतिबंध म्हूण एक आसा म्हणून हे मानसिक प्रतिबंध म्हळ्यार कसं सायकोलॉजिकल बॅरियर्स म्हणटा ती मानसिक तडे मानसिक प्रतिबंध अशी आमचे गेल्यान म्हणून येता। आता ताजे अर्थ कसं म्हळ्यार इट्स नॉट ए सायकॅट्रिक डिसीज। ते सहज जावन घेवन आमगेले एनविरॉन्मेंट आमगेले अपब्रिंगींग ताका समजावन घेवन एक आमी एक स्वभाव म्हूण सांगता ती ते डेवलप करता ती। ते डेवलप जातना वेरियस इनपुट्स जावन घेवन आमकां एक प्रति एक विशयांतू एक कन्सेप्ट आसता। त्या कन्सेप्टांतू किलकी पटी आमी कशें म्हणटात म्हळ्यार सांगय जाता किलकी पटी ते प्रॉब्लेमय जाता। प्रॉब्लेम कशे जाता म्हूण सांगल्यार आमकां खंयची एक अनुभवांतू
और कोण की सांगिल्लें न्हू भावान तूं तेका जायना म्हूण दिसल्यार ते आमकां जायना म्हूण सांगून आमगेलें मन आवडटा आमी त्या अवकाश ट्राय करूं का वचनाची तेका ब्लॉक म्हणटात इतलेंच ब्लॉक इज नॉट अ दिस थिंग कोणाक गोत्त आशिल्ल्यान म्हळ्यार आप्त समालोचकान ते एक्सप्लेन करून सांगून हें केल्यार साध्य आसा उदाहरण सांगता एक व्हड क्लास आहा तूं एक 40 जन बसल्यांची लास्ट बेंचान तूं एक चल बसला आनी यो म्हणटा यो यो येद्रा यो म्हणटा तो म्हणटा यो ते कडेन जन आसल्यांची हे कडेन जन आसल्यांची हांव ते कशें येवचें म्हणून एक्झाम्पल सांगिल्लें काय ना उठा शिक्के शिकरी इफ आय गिव यू डायरेक्शन probably will come विषय तितल्यान कसं नाही ना तूं ते वय म्हूण दिसता म्हाका येव येत म्हूण दिसता ते करूं येत म्हूण दिसता ताका आमी ब्लॉक्स म्हणटा ती ऑर सायकोलॉजिकल बॅरियर्स म्हणटा ती ते बॅरियर क्रॉस करचे कश्ट ना ताका कसं नाही मेडिकल ट्रिटमेंट नाका आनी केमिकल कसं नाही नाका जस्ट ताका एक सलहेन वाट दाखोवचे आनी ते कोण दाखोवयता म्हूण सांगल्यार तो कोण ते काण घेतला पळय ताण मात दाखोवयता काण घेतला म्हळ्यार त्या बॅरियर्स ताका आशिल्ले फुडें ताण ते काण घेतला म्हणलें क्या ऑर विंगल्यान काण घेतले पळयला म्हूण शकता आतां आमी पळयलें एक्झाम्पल्स पळयतना तुमकां कळटलें कसं हांव उलयता असं म्हूण सांगून न्हू ताका सायकोलॉजिकल बॅरियर्स म्हणटा ती ताजे एक एक्झाम्पल आमी पळयता पळय पॅसिविटी म्हळ्यार सुरवेक ताका आमी तावळी सांगलें पॅसिविटी म्हळ्यार निष्क्रियता ते निष्क्रियते आशिल्लो ब्लॉक आशिल्लो मनुष्य मंद बुद्धी न्ही समज तो जाल्यार आनी ताका पुरो आलोचन करची शक्ती आसा ताका निमगुचे मंगळूचे कसं कसं प्रॉब्लेम आसपा म्हणटा अंडरग्रावंड ड्रेनेज हे ते पुरो म्हणटा ते कोणें समकोर काडून मारे यो आमी कसं म्हणटा मुन्सिपालिटी बसा म्हण जाल्यार ते जायना कसं जाल्यार त्या परत जावची वेळावर नाही त्या परत तू गोत ना ते लंच घेतात हे तागेले लिस्ट आसा जायना म्हणचिली ताका निष्क्रियता क्रिय करना पळय तेन्ना असं आशिल्ल्यांक आमगे स्ट्रॅटेजी कसं म्हण जाल्यार फायट इज युअर सपोर्ट इज अवर्स तू फायट केल्यार मात आमी तुका सपोर्ट करता ती या तुम्ही सांगचे तुमगेले HRPF ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन ऑर्गनायझेशन ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फंड आमगे ऑर्गनायझेशन आसा आमी सुरवेक जे करता ती येस आमी हँडल करता ती बट आमगेले एक रुल्स आसा ते रूल कसं म्हळ्यार ताका थंय देखून भायर काडच्याक तागेले ब्लॉक आहा देखून ताका भायर काडच्याक तितलेच सांगता पळय आतां ते कसं पळयलां म्हळ्यार आमगे तुम्ही फायट केल्यार आमकां सपोर्ट आतां ताजे अर्थ कसं म्हूण सांगल्यार पळय कितलीच्या नान म्हाका एक फोन करचो सकाळीं 8 घंटे देखून 9 घंटे हांव जनरल पब्लिका खातीर दवरला 8 घंटे जाले कुठले फोन येवचो सुरू जाता हे सुरू जाता पळय एकल्यान रिएक्शन पळय नमस्कार शानबाग माम वय वय शानबाग माम तुका एक लायक एक प्रॉब्लेम आसा सी द माइंड फ्लो तागेले फ्लो पळय जावचे लायक एक प्रॉब्लेम आसा म्हळें एक मिनिट राब तुमकां फायट करूंक ताणें एक केस दिवचे प्रॉब्लेम कोणाल ते प्रॉब्लेम मिगेले प्रॉब्लेम तुगेले जालें म्हणून जाल्यार ते म्हाका कशें लायक म्हणून गेले न्ही तुमी फायट करता न्हू मागीर तुका कोण सांगिल्लें फायट म्हणून न्ही पेपरार पुरो आसा ಹೋರಾಟ ನಿಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮದು ಮುಣಸ ते तू होराट करता न्हू हांव बेंबल दिता म्हणून हांव फोन करचें हांव न्ही प्रॉब्लेम तुगेलो बरे तुवें होराट दिल्यार आमी बेंबल दिताची मार्गदर्शन करताची तुगेले म्हाका फाटी बेला राबताची ताजेर तूं तशी हो सर तशी म्हूण सांगलो तेन्ना कशें करचें म्हूण सांगल्यार ताका एक सुलभ उपाय तो करना ताचे खातीर सामकें एक काम करता तूं तुगे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक न्हू फर्स्ट लेटर तूच बरे तेन्ना ताका पास लिस्ट आसा म्हाका बरोवचें गोतना म्हगे लँग्वेज समना हँडरायटींग तसो पुरो आसता पुरो आसो तूं बरय बरोवन घे आमी ती दिवन दिता ती म्हळ्यार तागेले ते ब्लॉक करचे दीस इज अ प्रोसेस ते पुरो काय काडले त्या नंतर आमी करता ती कॉपी आमकां घाली तेन्ना तुका आमी सपोर्ट करता ती सो फर्स्ट बाण तुगेले दाखून वचका ताजे नंतर आमकां कॉपी घालका तेन्ना आमी ताण आन्सर करना म्हणून जाल्यार आमी तुका सपोर्ट करून घेवन तो अशें निमगीत असो तूं कसो करना म्हणून आमी ऑफिसरां निमगीता ती
हा तशी वे सर म्हणून सी फर्स्ट स्टेज आम्ही ते करचे आम्ही जावन फर्स्ट जावन येदोळतय बरयलेले ना 45,000 केसेस जाले आम्ही येदोळतय बरयलेले ना सो दॅट इज टू से टू टेक अवे द पॅसिविटी फ्रॉम एनीबडी ताणे आता त्या समय तुमकां पळयल्यार कळटा फर्स्ट लेटर ताण चमकेल नवे तदनंतर ताण 15 दिवस नंतर आमकां सांगता सर म्हाका येयनी म्हाका आन्सर येयला हें येयला तें येयला कसं सांगता ते सांगा न्ही म्हूण जाल्यार ते फायल भायर येना फाईल भितर दवरता तुम्ही आयल्या ताण मनशान आयल्या मात भायर येवचे ते तो तुका दिलेलो न्हय वय आमकां दिलेलो वय प्रॉब्लेम सॉल्व जाय न्ही तूं कसो येयनी म्हणजे प्रॉब्लेम तू दल म्हणजे तुवेच करता ते असल कसं की सांगेल सो हे दिस इज अ स्ट्रॅटेजी वी यूज हे कसं म्हणटा एक एक्झाम्पल पळय आता एक आम्ही जावन घेवन प्रॉब्लेम खंडीत सोदून वचनाची तांणी आयल्यार मात आमी करचे ताकाची एक एक्झाम्पल पळय आता एक हळ्ळींत एक डॉक्टर्स म्हणले की त्या हळ्ळी डॉक्टराक लायक एक उमेद आसा हांव जनाक सेवा करता अशें म्हणून उमेद आसा कसं करता डॉक्टर सो एंड सो म्हणून सांगून एक बोर्ड घालता आनी बोर्ड घालून घेवन सज्जन शणाय म्हणून बोर्ड घालता आनी पेशंट तागेले आयल्यार तो गुळगी दिता आनीक दिता इंजेक्शन दिता कसं दिता उत्तर अशी पुराय घेतात वयके आतां हे अनेक नमून पळय सपोज ताका उमेद चड जावन घेवन आतां एक बॅग दवरून घेवन घरकड वचून घेवन तुका मात्ती दूख वे तुका कुर्ता दूख वे तुका हें दूख म्हळ्यार काल ते समजशील मरे आतां कसं जालें काय म्हणून दॅट मिन्स इनिशिएशन हॅज टू कम फ्रॉम द पर्सन हू हॅज गॉट अ प्रॉब्लेम त्या स्ट्रॅटेजी आमी करची म्हळ्यार टू टेक अवे द पॅसिविटी तशें जालें निमित्त आज इथे आनी दोनीच कसं म्हणून जाल्यार आमी फायट केलें म्हणून जाल्यार तो न्हिदता पॉलिटिशियन्सान करचें तशें पॉलिटिशियन्स आतां कोणाक म्हाका पळय आमगे येवचे बदला पॉलिटिशियनाक गेले म्हणलें क्या तर तहसीलदार म्हाका परमीट दिना म्हणून से कसं करता तो करना तशी तो फोन करता तहसीलदाराक नोडी इवर नम्मवरू कुडल्या बरोबर लायसन्स कोडी परमीट कोडी इशें म्हणटा परमीट दिले कुडल्या आख्खे वोट चड पडलो म्हळ्यार तूं न्हिदून वचका हांव पळयता म्हणून एकाचे दोनीचे कशें आयले म्हणून सांगल्यार माँ बाप कल्चर म्हणून म्हणटा आमी प्रत्येक आंगणा सायडा पळोवचें आमी 3000 इयर्स न्हू फ्युडल सिस्टम आशिल्ले आमगे पुरा राय पळयता आमी कसं पळोवंक म्हणना पुरा राय पळयता तर डेमोक्रेसी जाल्यार गुंतना तांकां त्या निमित्त आज ते तशी चोल आसा ताका काउंटर करच्याक आमी पॅसिविटी काडच्याक सच स्ट्रॅटेजी ओके आतां नेक्स्ट एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन म्हणून हे तावळी सांगलें एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन म्हळ्यार समस्या येवूतय बसचे आयले मागीर बसचे नांकारता येवका भिंगडा आयल्यार तेजे म्हाका पांय येवं येता म्हूण सांगून ना आमकां येयले पळया म्हूण सांगून आमकां येयले पळयल्या म्हणून जाल्यार तेवय ना कित्याक म्हळ्यार यो कोणा मिगेल खंय तरी फायट करता वे एका कावन्सिलराक फोन करचो एका MLA फोन करचो इश्यू करता शिवाय कसलेय करनाशी केन्ना बदल जावन घेवन आमगेल घरकडेच उजू लागलो वे बाय न्ही तेन्ना गलाटो गेलो बोथ आर द एक्स्ट्रीम्स सो वॉट वी डू आमी आयली कुडे ताका सुरवेळ सांगता ती पळय ताका मेल्या म्हणके पुडची न्ही गलाटोय करची न्ही मदीं तूं केलें वे तूं DC कागद बरयलें वे ना कसलें बरयलें वे ना आतां करी तेन्ना ताका वय म्हूण दिसता ताच्यान करू जत्त म्हणून एक धैर्य येता म्हण तूं करी आमी ते रिपेर करून दिता ती लिगली समकी वय म्हूण सांगता ती ते करका कित्याक म्हण सांगलें कितली जनाक स्कूल सोडलें मागीर तांणी पेन्ना हातांत धरलेलें ना खंयचे बूक वाजयलेलें ना आतां बिजनेस जिन्सा अंगडीच म्हणलें क्या ताका घेतना वाजयत उदयवाणी मात्र ताजे विंगड कसले वाजिना तो तेच ताका बरोवचें हें तें कश्ट जाता जाल्यार तागेले कडेन बरोवचें कशें जालें म्हळ्यार एक जावन ताका एज्युकेट करच्याक दोनी अशें जाता म्हूण सांगून ताका सांगून दिवच्याक तें करता मागीर आमी समजून दिता ती कितली पडयता न्ही बॅड लँग्वेज यूज करता ती ನೀನು ಎಂತ ದರಿದ್ರದವನು ಲಂಚಕೋರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಷ್ಟು ಪುರ सांगताची सो त्या पुरा आमी रिपेर करून घेवन तागेले निमित्त चूक जावचें सर म्हणून तसले हेल्प आमी दिवचें सर बट ताणें बरोवका तशीच सो एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन्स जाले मागीर
बॅलन्स रिॲक्शन कशी करता ताका सांगून दिवचे, दॅट इज अवर स्ट्रॅटेजी. न थर्ड, failure to separate from issues from personality. This is very interesting case. कसं म्हळ्यार एक लाख बिगेला आयलो चलो यंगस्टर मे बी अबाउट 30 years तिके यंग मॅन म्हणता पळय अमिताभ बच्चन स्टाईल. ಐ ನೋ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಎಂತ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನಾನೊಂದು पुढे एक सिमेंट दिवशी आशिल्ले, सिमेंट म्हळ्यार सिमेंट रेशनिंग आशिल्लें, ताका मोल कंडा पडे 700 रुपयाची बॅगाक जाल्यार घरकडचे 3-4 जाणां बॅग सिमेंट पायकान रिपेर करशाक आनीक रिपेर करशाक म्हणून 3-4 बॅग तहसीलदारान परमीट दिवचे म्हणून एक आशिल्लें पुढे. आतां ना ताका कॉपरेटिव्ह सोसायटी दाखोवन मारता आशिल्लें सिमेंट. ताणें परमीट एप्लाय केला, ताका मेळ्ळी, तागेले नंतर केलेले मेळ्ळें म्हणून तागेले कंप्लेंट. ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿತ್ತಲ್ಲಿ ತಾಗೆ ನಿಮ್ಗಿಲೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಏನು ಆ ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದು ಪೂರಾ ದೇದಲ್ಲೇ ताका कशें ट्रीट करचें म्हणून जाल्यार वेरी सिंपल. हांव संख्या बरीत असला म्हणके केलें. 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಳೀತಾ ತಾಗೆಲ್ ಪಳೀತಾ ಸರ್ ತಾಗೆಲ್ ते ಕೋಪ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಅರಗಿಲ್ತೋ ಚಿಕ್ಕೆ 3-4 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಏನು ಪುನಃ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ನಿಮ್ಮದು? ಅಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದು, ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್? ನನಗೆ 30, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಅವ್ರಿಗೊಂದು 40-50 ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಯ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಳ್ಳ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಯದವರು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಸರಿಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಸರಿಯಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೀಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೌದು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಬರುವ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, 30 ವರ್ಷನಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಮಗ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೂಸ್ ಟಾಕ್. ತಪ್ಪಿ ಆದರೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಪೂರ ಮಳರಿ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಒರ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಳರಿ, ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡುವ ಬದಲು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್. ತಗೆಲ್ ಕರೀನ ಕಾಗದ ಬರೋನ್ಗೇನು ಎಂತೆ ಪ್ರಕೋರ್ಗೇನು, ಈಗ ಹೋಗಿ ತಕ್ ಪೂರ ಟ್ರೈನ್ ಗೊಂಗೇನು ಪೆಟೈಲೆ 7-8 ದಿವಸದ ನಂತರ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ ಕशी वस्तू का? इट्स व्हेरी सिंपल. आता पळय, एक सांज 2 जाल्यार अन्नान गिरकडायल कुडले चॉकलेट निमका जाल्यार पुढे अन्नाला तोंड पळयता. तो संतोष बुडार असल्यार मात निमगे येता, तो कशें की टेन्शनार आसा पूण जाल्यार निमगिना. ए स्मॉल चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड what her father feels. Experienced officer like तहसीलदार ताक कळना मे कसर म्हणून तितलेच डिफरेन्स. ह्या पुळी पट्टी केलतना ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಕಳ್ಳ अशी पुरा आशिल्ली तागेले, आता त्या पुरा कळला, आता तो वतनाचे तागेले पूतू जावन वतस बदलशी रिफाइंड जाले. ताण पळयलें कसं म्हणून सांगलें, पेपर हाडयलें, ते पळयलें, दस्खत घालून नाका परमीट घालून दिलें. ಆದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಅದು ಹೌದು ಸರ್, ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಎವ್ರಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್. ते आम्ही पॉइंटेड करून सांगलं मागिरी प्रॉब्ली ते समजता मस्त पटी पळयला. कम्युनिकेशन इट सेल्फ इज अ प्रॉब्लम. इन वॉट वे, हाऊ यू गो टू कम्युनिकेट. आता नेक्स्ट पळया, शर्किंग फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी. प्रति एक केस तन्नी राँग नोशन येवच्या पडो, कसं येवच्या पडो, कंप्लीटली
ऑब्जर्व करचें आमी ताण केलें पुरा गोडका जालें ताण केलां की ना अशें पुरा पळयताची तागे डॉक्युमेंट्स पुरा पळयताची एकलो मुरलीधर म्हणून एकलो येयलो ह्या पुरा लायव्ह केस आसा तांत कसं ते ना एक आयलो येवन घेवन उडपी टावन प्लॅनिंगान तूं म्हाका अन्याय जाला कसं जालें हांव ते टावन प्लॅनिंगाक एप्रुवला दिलेलें 3 महिने जाले 4 महिने जाले प्रतिपटी गेले तेन्ना तांणी कशें की म्हणटा ती म्हाका कसं म्हण अर्थ जायना ते जायना ते दुड्ड घेवचें करचें सर ते लंच घेवचें करचें म्हणून हांव म्हणलें तुका कशें करचें लंच घेवचें करचें म्हणून तूं कशें कळ्ळें न्ही तांगेले एटिट्यूड पळयल्यार कळटा हेंच सांगता सर ताण तुका लंच लिंगील वे धाड निमगी न्ही जाल्यार वरलेल्यान केलें दिल्ल्यान गोतू सर तांकां आपोवन हाड तांगे लागीं निमूया न्ही ते म्हाका गोतना वे कसं नाही म्हणून आत एक कागद बरें टावन प्लॅनिंगाक हांव इतले 3 महिने जाले पुरा डॉक्युमेंट्स दिला मेकॅनिके पास जाय न्ही कसं जालें म्हूण सांगून म्हाका सांगनाची तेंगे आयले तेन्ना ते कुले म्हाका सांगता म्हूण सांगून कागद बरें ताका आमी पुरा गायडन्स दिलें कागद बरयलें एक कॉपी आमकांय घाली म्हूण सांगलें म्हळ्यार ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशन और बळकेदार वेदिके घाली म्हूण सांगलें बरें म्हूण सांगलें ಸ್ವಲ್ಪ दिवस भितर तागेलें आन्सर येयलें आनी तागेलें आन्सर ताणें क्लीन सांगलां तुज्या हाजे डेव्हलपमेंट चार्जीस तूं भरय न्ही ते भर न्ही जाले निमित्त आमकां तुका दिवचें जायना म्हूण सांगून ते लेटरान तसं हांव म्हळ्यार पळय तागेलें आन्सर पळय तागेलें न्ही ते डेव्हलपमेंट चार्जीस म्हळ्यार कशें न्ही हाका ಗೊತ್ತುನಾ हाका ಗೊತ್ತುನಾ जाल्यार हाका अर्द ಗೊತ್ತು सर पुरो ಗೊತ್ತುನಾ अर्द ಗೊತ್ತು कशें म्हळ्यार सांगल्यार ताका विकिल्स पळय ताणें एक 40 प्लॉट करून एक प्लॉटाक विकला ते 40 प्लॉटाक टावन प्लॅनिंगाचे सील मारला एप्रूव जाला म्हणून सील मारला ताण कोणाकी ब्राईब दिवन ते सील मारवन घेवन आयला हाका त्या विशय गोतना एप्रूव जाल्ले प्लॉट पळोवन हांव घेतली तेन्ना ताणें कशें जाल्यार दिनी म्हूण सांगून आतां हाका कळ्ळें आतां हाका कळ्ळें आतां तूं कसं करता या कोण विकिल्स पळय ताका तूं नोटीस सोडका ताका पुरा म्हणजे कसं करून सांगितलें सो ही फर्स्ट ताणें पे केलें ताका परमीट मेळ्ळें परमीट मेळ्ळें मागीर ताणें कोणा परचेस केलें पळय ताका नोटीस करचें आमी डायरेक्शन दिलें ताका नोटीस केलें ती इतलें हांव पेमेंट केलां तूं म्हाका पेमेंट कर म्हणून जाल्यार तुका हांव कोर्टा व्हरता म्हणून सो ताका तें मेळ्ळें सी दॅट आतां न्ही जाल्यार तागेलें इम्प्रेशन कशें म्हळ्यार म्हगेल्या लंच घेवचे खातीर तो करता आसा म्हणून पळय हें पुरा आमकांय गोतना ते तोंड कान कसं गेलें पूण आमकां गोतना जाल्यार हें कागद द वे ही रोप द एंड आस्क द हेल्प ऑफ ए ऑर्गनायझेशन ताका कळ्ळें खंडीत मुखार वता हांव सांगता जाता म्हणून तशें जावन घेवन ताणें कम्युनिकेट करून सांगलें अशी आतां नेक्स्ट पळय एक्झॅजरेशन करचें म्हळ्यार ताणें कसं न्ही तांची सांगचें न्ही हॉड करून सांगचें दॅट द करेक्ट वर्ड नातील सांगना तो हॉड करून म्हणचें मागीर एकलो आयलो हांव पुलीस स्टेशनाक गेलेलो सर की कंप्लेन दिवच्याक ताणें म्हाका गळागशी दिवन भायर केलें दिना कशें की म्हळ्यार उत्तर जालें मागीर भायर केलें ताणें सांग बै तागेलें नांव कशें जालें बै सर म्हूण सुरय ताका थंड करून घेन आतां सगळें सांग कितले घंटे गेलेलो तूं आशिल्लो तो ना तो नाशिल्लो मागीर तो आयलो तो आयलो कुठले ताणें कशें की 3-4 जाण आयले पुलिसांचे आपूण कशें की निमगे की कडेन ಎಂತದು म्हणलें की तेन्ना हांवें कशें की कंप्लेन दिलें ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು FIR ಮಾಡಬೇಕು म्हणलें ते कोणालें तागेलें अण्णा वयर की तागेलें कुटुंबाच्या कोणाला केकल्या वयरी कडेर ताणें कशें की सांग म्हळ्यार त्या पुरा सरण सांगता कंप्लीट सांगना समोर वपास निमगे कडेर विशय कसो म्हळ्यार ताका हाणें सांगलें तूं केस घाल काम सांगून ताण ताका म्हणलें पळय तुगेले कुटुंबाचे मरे कसं जाल्यार तुमी लढाय मार्गे मरता ती म्हूण सांगून कडेर ताका पाटी हात घाल घे पळय तूं काय बरें वच तूं आतां घर कडेन वचून पळय अशी सांगिल्ले शिवाय ते हाणें ते एक्झॅजरेट करून घेवन गळ्याक गोंयची दोन लोकयले म्हूण सांगून ताणें एक पाटे घालून घेवन वचा म्हूण सांगून ताणें एक करून घेवन मेळिल्लें सी हें पुरा तागेल सेट ऑफ मायंडाक ताणें गळ्याक घालेलीशी पटवली ना
ते हांव केस घेवका नव्हे तांचे कितें कडेरी हक्काची रियलायज जाल्लें वय ताण म्हळें हांव म्हणलें तुगेले फॅमिली विशीं ताण म्हणलें न्हू मरे म्हूण कंप्लीट करता सी दीस इज कावन्सिलींग ताक ते रियलायज जावंच तशें केल्यार मात्र असान पळय हें पुरो सान केस कडेर ते बाबाल केस कितले म्हळ्यार 25-30-40 वर्स जाल्ले केस आमगेले येता आसा म्हणजे इनिशियल दाखोवन घेवन ते डेवलप जावन आसता आतां नेक्स्ट पळया हिट एंड रन केस हिट एंड रन म्हळ्यार कशें म्हळ्यार ते दोळ भितर ते करतो आशिल्लो ताका कशें हें मेळ्ळी आशिल्लें ताका अन्याय जालेले कशें न्ही ताका परिहार मेळ्ळी एक दिवसू ताका कोप आयलो कोप आयलो आयलो आमगेले आयलो केस करता म्हूण म्हणालो ताचे खातीर हांव आयलो ताका सांगता तूं कागद बरय म्हणलें ताणें कागद बरयलें मागीर वो नांतीन ना ताका तुमी हिट एंड रन म्हणजे हिट एंड रन ते करचे ताका त्या दिवस उमेद येयली मागीर ताका उमेद ना ताका उमेद ना उमेद भगली हें कसं जाता म्हणून जाल्यार हें तो सिरियस ना आमी तशें एनालायज करता म्हटल्यार एक कसं की मोमेंटरीली एक कोप्पान येवन कोण चमकलो तो सिरियस ना ताचे खातीर 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने कितले म्हणे कितले येना म्हणून तशें येना तितले आमगेले कांय 400-500 केसीस आसा त्या कोपाक ताणें कशें की कोण घेवन वचचे मागीर तूं केला म्हूण करचें आमी टेलिफोन कसो मिना कसन जालें म्हणून तांणी येवन फॉलोअप करता आमकां कळटा ते कसन म्हणून आमकां अनुभव रे 45 वर्स दाखोवन गोर गोर न्हू पळय तो अनेक फावटी येना म्हणून आमकां कळटा पळय चमकतना कळटा रे असल पुराय मेंटल ब्लॉक्स और त्या प्रॉब्लेम सॉल्व जावन सके पुरो जस्ट एनदर वन मिगेले की साधारण एक 10 to 11,000 केसीस कितली समय नंतर आमगेले इंट्रस्ट आमी एक टेलिफोन करून कसं जालें म्हणल्यार यो त्या सॉल्व जावन कितली वर्स जालें सर अशी आमकां कसं सांगा न्ही अयो ते तुमकां पास कसं तोंदर म्हूण सांगा न्ही पण अशी म्हळ्यार आमी ते टेस्ट करशाक एक स्टॅटिस्टिकल डाटा काडशाकची कितले जन आमगेले फॉलोअप आसता ताचे खातीर आमी हें करचें आमगे कंप्लीट सायंटिफीक एनालिसीस केला आमी असल म्हळ्यार खंयची स्टेज आहा री तांणी कसन करता ती केन्ना केन्ना हिट एंड रन धांवता ती असल पुरो आसा पळय तें आमी पळोवचें आसा नेक्स्ट नेगेटीव एटिट्यूड येतना सूर करता तो प्रती एक ते हें जायना सर जाल्यार तुका लायला हांव म्हाका गोत्त आसा हें जायना एक सांग एक एग्जाम्पल सांगता एक चल्लो बरी बुजोत शिकच्याक PUC एग्जाम एक्सिडेंट 2 दिवस फुडें ताका एक्सिडेंट जालें एक्सिडेंट जावन घेवन ताका पांयाक ऑपरेशन परत जाल्लें ताका एग्जामिनेशन वचच्याक जाय न्ही कित्याक म्हण जाल्यार ताणें एक पार ते तुमी बेड्डार उठोवच्याक ना म्हूण सांगला डॉक्टरान तें परत जाल्लें आनी ही वेंट टू डिप्रेशन कितलें जालें म्हूण जाल्यार कडेरी एक 2 महिने 3 महिने नंतर 2 महिने जाल्यार भोवशात हाडलें आमगेल्या ऑफिसाक त्याला हांव परत घेवन येयलो मस्त डिप्रेशन आसा बट डेफिनेटली ए नॅचरल डिप्रेशन ते एग्जामिनेशन केलां PUC एग्जामिनेशन केलां आमचो ताचे खातीर ಸ್ವಲ್ಪ सुसायडल टेंडन्सी आसा ताचे खातीर ताका हांव सांगलें बरें तुका कसं प्रॉब्लेम जाला म्हूण तूं एक लिस्ट कर म्हाका प्रोफेशनल कोर्सा वचचें जाय न्ही हें वचचें जाय न्ही तें वचचें जाय न्ही तें पुरो ताका लिस्ट ताका विशयार बेजार जाला पुरो बरें म्हणून कंप्युटर कोर्सा वचका म्हूण आशिल्लें ताका IT वचका म्हूण आशिल्लें आनी एक तें पुरो सांग जालें बरयलें ओके आतां तितलें बरयलें न्हय ओके आतां तुका 1 वर्स तुगेलो प्राय कितले मरे मागीर 17 ओके 17 न्हय तुगेले 90 वर्सां तूं 17 वर्सां 1 वर्स कसं म्हणून पळय जालें मॅ तूं एक काम करी आतां नेक्स्ट एग्जाम म्हाका तूं बसता न्हू कशी येस तितले तूं कसं की वेस्ट करची टायम तूं सर्टिफिकेशन्स करी वापस परीक्षा बरे जालें न्हय तुका खंयच्या गेम्स आवडचे आशिल्लें त्या वयचें आशिल्लें PUC तूं मस्त तुका स्ट्रेस जावन आसता न्हय वयर 2 वर्स तुका कसं नाही खेळना कसं ना आतां पळय त्या पुराय करी
आता लायक बॅडमिंटन प्लेयर काय तर केलेलें नाशिल्लें काय म्हळ्यार SLC नंतर आत्त पळय तुका आतां पुरो नॉलेज आसा तत्तळ हें करून करूं येत न्हय म्हूण सांगून पळय तेंच पळय तूं एवरी वीकनेस इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ. This is what a counselor has to do. And each crisis is converted into an opportunity. ताका क्रायसीस आयला वय तातूंत ऑपॉर्च्युनिटी कशी आसा पॉझिटिव्ह पॉयंट्स खंयचे खंयचे आसा म्हूण सांगून तागेलकरेन बरोवन घेयन ताका तितलें म्हणलें तूं खंयचे इंट्रस्ट आशिल्लें लास्ट 3 वर्सां तूं कर बरें बॅडमिंटन हें तें पुरो म्युजीक खंय ताका आनी पुरो बरयलें पळय दीस आर द ऑपॉर्च्युनिटीज नाव 1 वर्स तुका टायम आसा आतां पळय तूं सप्टेंबरांत पास जाल्यार आनी 1 वर्स आसा न्हय तुका समजून गेलोच्याक तें पुरो करी म्हूण सांगून कितलें तें समजाल म्हणून सांगल्यार तो ताका पुरो वय मनीस पळय सी दीस आर द स्मॉल ट्रिक्स ताका बरें म्हणलें हांव सांगेलें न्ही ताका सगळें ऑपॉर्च्युनिटीज म्हूण सांगून तूं खंयचे 2-3 वर्स दाखोवन कोण काम म्हणलें लेखील कर न्ही बरें हें कावन्सिलिंगान सान विचारू खंयचे सेक्रेटरिस्ट जावका म्हणना गणेश जावका म्हणटा कॉमन सेन्सारी तांकां करूं इतलो वेळू ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन हांणी कसं पुरो कार्यविधान वापरलें आनी कावन्सिलिंग प्रारंभ केलें आनी कशी ताचे निमित्त जनाक समाधान मेळ्ळें म्हणून तुमी पळयलें. हे पुरो माहिती दिले डॉक्टर रविन्द्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार. तशीच आमगेल सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.